दिवचले मेणकुरे गांवान होळयेच्या दिसा एक दुखाची गजाल घडली. हाका लागून पुराय गांवाचेर दुखाचो दोंगर कोसळ्ळो. दर एका गांवान होळये खातीर रानान वचून एका झाडाची पुजा करून तें झाड होळयेच्या स्वरुपान गांवाच्या मध्यस्थ भागान खड्ड्यान पुरतात. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय मेणकुरे गांवांतल्या तरणाट्यांनी रानान वचून झाडाची पुजा करून तें झाड होळी म्हण गांवान उबी करपाची तयारी सुरू केल्ली. होळी उबी करपाचो यत्न आसतना ती चुकून घसरली. होळी निसरताच आपलो जीव वाटावपा खातीर सगळ्यांनी धांव घेतली. मात होळी उबी करपाचो यत्न करपी प्रणव मिशाळ हाका धांवपाची संद मेळूना आनी पुराय होळी ताच्या आंगार कोसळ्ळी. तोल वचून प्रणव मिशाळ होळयेच्या पोंदा अडकले. थंय आशिल्ल्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण ताची तकली फातराक आपटून ताका गंभीर दुखापत जाली. रोखडेच गांवच्या तरणाट्यांनी ताका म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलें. थंयच्यान ताका बांबोळे गोमेकोन शिफ्ट केलें. मंगळारा जीएमसीन उपचार सुरू आसतना मिशाळ हांणी निमणो श्वास घेतलो. प्रणव मिशाळ हे 42 वर्सांचे आसून ते पुलीस हवालदार आशिल्ले. ताच्या फाटल्यान ताची घरकान्न, पूत, आवय बापूय आनी भाव अशी फॅमिली आसा. ह्या घडणुकेन ताच्या घरच्या सयत पुराय गांवभर दुखाचो दोंगर कोसळ्ळा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केलां. काल कितें जालें अरावंड 10-20 सुमार म्हाका एक 10 दिसांक फोन आयलो की आमच्या मेणकुऱ्याचे आमी हें होळी घालता. ती होळी एक आसा ती घालतना म्हाका दिसता ती पडली आनी पडून त्याच्या सकयल एक आमचो भुरगो म्हज्याच वाड्यावयलो म्हजो सारको शेजारी म्हज्या सायडीचो प्रणव मिशा म्हणून तो त्याच्या सकयल चपलो म्हणजे तो पडटाना असो तोंडार पडलो आनी ती होळी फाटल्यान पडली ताच्या. ताका इमिजिएटली म्हाका दिसता विथीन नो टायम ताका आमी आजिलोन शिफ्ट केलो. हांवूय पावल्लो आजिलोन तेन्ना. कंडिशन खूब बॅड आसली. जो ताचो स्कोर आसता आमचो एक स्कोर आसता की किची हेड इंजरी जाली एसेस करपाचो तो 15तलो फक्त 3च आशिल्लो म्हणजे व्हेरी क्रिटिकल आशिल्लो. ताका आमी थंय इंटुबेट केलें. अंबू बॅग लावन आमी तशेंच आजिलोच्यान ताका जीएमसी शिफ्ट केलें. जीएमसीन थंय व्हेल्या बरोबर सगळे ताका जे रिससेशन करपाक जाय ते प्रयत्न केले. सिटी स्कॅन केला आनी सिटी स्कॅनार पळयलें ताका म्हणजे तो तोंडान पडल्या म्हणजे सगळेच फ्रॅक्चर आसले. नाकाचो, दांताचो, स्पिनॉयडल, दोळ्या भोंवतीच्या ऑर्बिटाचो. प्लस ताका ब्रेनान इंट्राव्हेंट्रिक्युलर हॅमरेज आसली आनी सब अरेकोनेट हॅमरेज म्हणजे ब्रेना भायरूय हॅमरेज आनी ब्रेना भितरूय. सो त्यामुळे न्यूरोसर्जनूय आशिल्लो, सगळे डॉक्टर्स आशिल्ले, ऑर्थोपेडिशियन. इंटरवेन्शन करपाक तो म्हणपाक लागलो कांयच पॉसिबल ना, फक्त एडमीट करपाचो अंडर व्हेंटिलेटर, ऑब्जर्व करून पळोवया. आनी अरावंड हे सगळे डायग्नोसीस जाता म्हणजे 1:15 जाली. ताका मागीर एक 3 सुमार आयसीयूनी शिफ्ट केलो वीथ व्हेंटिलेटर बॅड टायर वर व्हेंटिलेटर नाशिल्ली. आशिल्लो हांव 3 जायसर. पण मागीर ताजो प्रोग्नोसीस बरो नासलो. फॉलोअप करतालो. मागीर सकाळीं कळ्ळें दॅट म्हणजे ब्रेन डॅड म्हणजे आशिल्लो. सकाळीं मागीर तो मागीर एक्सपायर जालो तुका तसोच. एक्चुली एकदम वायट घटना जाली. म्हज्या बरोबर आमचो एक्स सरपंच आनी पंचूय आसा गुरुदास परब. अशें आमच्या म्हाका तरी म्हणजे लास्ट 40-50 वर्सांक तरी अशें केन्ना आमी अशी दुर्घटना आठवंक ना. अशी पडली बी म्हणून तोच म्हाका म्हणटालो एकदां होळी पडली म्हणटा तो. पण अशी केन्ना दुर्घटना जावंक ना. खूब दुखता. भुरगो अरावंड 42 इयर्स. ताका चलो आसा, धावेक आसा चलो. बरो एक्टीव भुरगो. जॉबूय करतालो आनी बाकीचे सद्द्यो करून आपलो बरो लायव्हली भुरगो आशिल्लो. आवड ताका आशिल्ली. गणपती व्हडलो जाय, सणा परबेक बरो मिक्स जावप, सगळ्या कडेन मेळून मिसळून असो आसतालो तुका. असो तुका खेळत आशिल्लो भुरगो तुका.